शिवदास माडकर, सरपंच होंडा। आज आमच्या होंडा गावात एक नाका असलेलो प्रकार घडला, तो म्हणजे आमच्या लोकप्रतिनिधीक एक परप्रांती इंडस्ट्रीचो कामगार तेणी दोग जाणांनी मेळून तेजेर अटॅक केल्लो आसा आनी ताका खूब मारलेलो आसा। मारपाचें कारण कितें हें अजून कळना आमकां, आनी तेंच्यांनी कित्याक मारलो आनी असो अटॅक करपाचो कितें संबंद हें कांयच कळना अजून। आतां तांकां पुलिसांनी कस्टडीन घेतलेले आसा, तेंचेर केस रजिस्टर जाल्ली आसा, पण हेचो मुख्य हेतू कितें, तो मारपाक कारण कितें हें कांय कळोंक ना। आनी जर हे अशेंच जर प्रकार घडत रावत, हे इंडस्ट्री ज्यो आसा तितूर हे मायग्रंट वर्कर जे आसा तेंचे कडसून जर अशेंच जर घडत रावप जाल्यार हें एक प्रकारचें विचित्र अशें म्हाका दिसता। आनी हेका लागून खंय तरी आमकां मागीर तेजेर एक्शन घेवची पडटली, आनी त्या प्रमाणे आमी आमची स्ट्रेट कारवाई करतले तेंची। एक पंचायत म्हणून तुमची एक्शन कितें आसतली? चालू आसा। आतां एक पंचायत म्हणून तुमचे हेजेर कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसतलें? आमचो पयलीं पासून एक म्हणणें आसा की ह्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आमच्या होंडा वाठारांत जी IDC आसा ज्यो इंडस्ट्रीज आसा त्या इंडस्ट्रीनी आमचे लोकल कामगार आसचे आनी लोकलांक थंय संदी दिवची, जेणे करून अशे परप्रांती भितर आसचे ना आनी असले वाद विवाद जावचे ना। ताका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की जाता तितले बेगीन आमच्या लोकांक थंय संदी दिवची आनी परप्रांती आसा तांकां खाली करपाचें। आमी अशें आयकलां की कांय वर्सां पयलीं असोच इन्सिडंट घडलेलो, तेन्ना एक व्हडली गजाल घडलेली, सो तसोच इन्सिडंट जाला काय कितें ह्या फावटी? पळोवंक गेल्यार सादारण तसोच विशय आसा हो। आज जो जेका तेंच्यांनी मारला तो एक लोकप्रतिनिधी आसा, तो पंच आसा, तो सामान्य मनीस ना। आनी एका पंचाचेर जर आज असो अटॅक जाता जाल्यार साद्या लोकांचें कितें? हेका लागून आजून आमचें कितें ठरोंक ना फुडली कारवाई, पण कितें तरी हेचेर आमी शिस्त हाडटले आनी आमचो एक्शन कितें आसा तो आमी फुडें घेतले। तुम्ही पळयतात GNH। Start drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough sell it and start join the tribe. Back on the book, back on back on the book, back on Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah.